शेनवारा गिरी महामार्गाच्या उड्डाण पुलाचेर धांवते मारुती वॅनीक अचकीत उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्यान पुराय कार उज्यान लासून गोबड जाली। उजो लागता अशी जाणविकाय ड्रायव्हराक आयल्या उपरांत ताणें कार कुशीक दवरून तो देंवलो। सुदैवान हातूंत कोणाक जिवीतहानी जावंक ना। उजो पालोवपी दळ रोखडेच घडणूक थळार दाखल जावन ताणें उजो नियंत्रणांत हाडलो। गाडयेचें मात बरेच लुकसाण जालें। ऑटोमॅटिक गाडयो चलते गाडयोकच उजो पडलो। कोणत्या गाडयेचो? स्टेरिंगा कडल्यान सीटाकडे सायडीतल्या सिटा कडल्यान तुम्ही सांगोळड्याच्यान म्हापसा वयतालो। म्हापसा वयतालो, तुमकां कितें लागलें बी ना ना मागीर तुमी थांबयली गाडी हांगा हय समजलें आनी भायर बरें सध्या तुमकां कितें लागला बी? ना आनी कोण आसलो वांगडा? ना कितें लुकसाण जालें सध्या? गाडयेचेर पूर्ण गाडी आहे ती? अंदाजे कितलो लॉस करून दिसता तुमकां? आनी ताणें काम केल्लें पेंट बी मारपाचें घेवन 60,000 आतांच मोडलाय। 60,000 मोडलेले। पूर्ण गाडी उद्या जाली। तुम्ही रावतो खंयचे? मोंतगिरी आमच्या कंट्रोल रुमाक कॉल आयला की हायवे फ्लायओवराचेर ओमनी गाडी पेटल्या। सो इमिडिएटली आमची गाडी आणि आम्ही तारी कडल्यान टू पणजी रोडार ह्या वेग आमी येयल्या। आमकां इन्फॉर्मेशन रॉंग मेळ्ळा, सो आमी कितें केलें, इमिडिएटली आमची गाडी स्टॉप केल्या। रॉंग सायडीन गाडी पेटलेली, सो ट्रॅफिकाक आडयलो आमी ते गाडयेचे ओमनी गाडयेचे फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें। तिचो इतलो रुद्र अवतार आसलो गाडयेचो की ती गाडी टँक जी आसली पेट्रोल टँक ती एक्सपांड जाली। सो प्लस कारण ती आतां फाल्यां परत दिसून अशें जाता की ती कंप्लीट सुटलेली आसता। सर कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी? गाडयेन कितले जाण आसले? गाडयेन एकटोच आशिल्लो आनी तो पासींग करपाक लागलो। गाडी अशी आसली, गाडी फ्रंट सायडीच्यान पेटोवन फाटले बॅक सायडीन गाडी जी आसली हायवेचेर ही कंप्लीट एंटायर सगळी पेट्टा। खंयच्या सायडीक आसली हायवे ती रॉंग सायडीक? रॉंग सायडीन आमी येयल्या ते तारी कडल्यान ते पणजी रोडार गाडी आसली ती पणजी टू तारी कडल्यान। आतां एवढेच इंजिनी गाडी येतना कशी येयल्या पणजेसून वचता येताली ती। आमी कितें केलां, तारी कडल्यान पणजी रोडार ट्रॅफिक सर हितून सर कोणा इंजरी वगैरे जाल्या? ना, नो ह्युमन इंजरी। ऑलमोस्ट कितलो लॉस दिसता गाडयेचो? गाडयेचो 50-60 हजार रुपया सुमार लॉस जाला। लॉस गाडयेचो